स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो कॅबिनेटान क्लियर केलो. सगळ्यात महत्वाचें म्हाका दिसता तें जेतूनसून आतां प्रत्येक डिपार्टमेंटाक इंटरव्यू घेवपाक मेळची ना. स्टाफ बोर्ड सरकार फॉर्म करतलो आनी सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यो वर्साच्यो ज्यो पोस्ट खाली आसात आनी वर्षभरांत पोस्ट क्रिएट जातले, एक्झिस्टींग पोस्ट खाली आसात आनी नवीन पोस्ट जे वर्षभरांत क्लियर जातले ते हेडान HOD जो आहा ताणें ह्या बोर्डाक कळोवपाचें आसतलें. आनी त्यामुळे क्लास C आनी D टायप ज्यो नोकऱ्यो आसतल्यो त्यो एकदांच रिटन एग्जाम जातली. आतां जी प्रत्येक डिपार्टमेंटा खातीर परत 10 LDC, 15 LDC, 7 LDC धांवतात आनी इंजिनियरींग कॉलेजीन परीक्षा बरयतात. ह्या आयतारा एक, 15 दिसान दुसरी आनी 15 दिसान तिसरी, आठवड्यान चवथी अशें जें जाता तें जावचें ना. एकदां इंटरव्यू दितले आनी वर्सभरा खातीर खूब डिपार्टमेंटाचे असल्यामुळे ते एकी कडेन करून 400-500 LDC जातले. ते जातकीर आमी लिस्ट तो बोर्ड हजराचे बीन करतलो जेणे करून सगळ्यांक कळटलें रे हांव पयले हेतून आसा किंवा खंय आसा तो. भितर ट्रान्सपरन्सी येवपा खातीर जाता काही जाणांचो आरोप आसलो विधानसभेन आसा, विधानसभेच्या भायरूय जाता की जनुईनाचेर अन्याय जाता म्हणून. त्यामुळे सगळ्यांक ऑन पार हाडप, एकूच एग्जाम आनी जी एग्जाम बोर्डान घेवप वेगळे. 2-3 दीस पयलीं असेंब्लीन तुमी अनावन्स ऑलरेडी केल्ले हे आज आमी कॅबिनेटान पास केले. हाका येतले परत असेंब्लीन येतले. असेंब्लीन पास जाले की फुडें बाकीचे आनी कितें कितें असलें पूण हांव वता म्हणटा. पूण सगळ्यात महत्वाचें तुमी इतले जमून असले म्हणजे एक तरी समजा. थँक्यू व्हेरी मच.